मोगाला आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड बोंडारा आराधन तुका parto liponasa gaibik tu somo wanton asai kurpe tu angkang neto nasai povet sanga tu sodibu nasai kurpen tu angkang neto nasai tu sotibun asa Jesu mogala आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागो स्वादिक जेसु तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेसु तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सुम्या जेसु तू गोडी बरो Cineso ekstaro Somya Jesu tu gori boro Ton sace cineso ekstaro Jesu mogala Jesu mogala Aradan tuka Aradan tuka Jesu Hallelujah, 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 hallelujah.
to God, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogachano Jesu Christ खरोस उंड्या रुपार या पवित्र अल्तारार हजर आसा. आमी पातयेवी आमचो जेजू, आमचो सडवणदार, आमचे खातीर सर्ग सांडून संवसाराक आयिल्लो, आमचे खातीर खुर्सार जीव दिल्लो, आमचे मुखार आसा. उंड्या रुपार तो सोंपता. फावो ताका सर मान, महिमा आनी होगळाप. करया ताका आमी नमस्कार. पडोवन साश्टांग बागवून आमचे मस्तक. दिया ताका मान, पाठोवया ताका आराधन. म्हजो जेजू, म्हजे समकार, म्हजो सोमी, म्हजे मुखार, म्हजो धनी या पवित्र अल्तारार सोंपता उंड्या रुपार पवित्र साक्रामेंतांत. तकली आमची बागोवया, सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. आमी हाडली मागणी, भोगली भोगणां, आमच्या काळजाची सर आटाविटे, खंत, हुस्को, टेन्शन सगळें जे कोणी आमकां मागोवंक सांगलां तांकांय, आमच्या कुटुंबादारांक, कुटुंबाच्या एकल्या सांद्यांक, आमच्या सगळ्या दियेसेजीक सर्वांक सोम्याच्या पांयां तळी दवरया. त्रिंदा दिसो दुसरो जण आमचे मुखार आसा. आम्हा क्रिस्तावांक एक भाग मोगाचें न्हू. देवाक रूप पळोवचें. खंयच्या धर्मांत हें फावो जालां, खंयच्या समर्थीक हें फावो जालां. फकत आमकां क्रिस्तावांक एक भाग फावो जाला, बेसांव फावो जाला. हांव तुमचे सांगाता सदांच आसतलो. संवसाराच्या अखेर पर्यंत, फोंत पर्यंत, शेवट पर्यंत हांव आसा. भियेनाकांत, म्हजे सदशीं तुमी येयात. ही उतरां उलयल्लो आमचो सुमी 2000 वर्सां आदीं. तोच सुमी आमच्या मुखार आसा. ताच्या पवित्रपणांत आमी आसाव. ताच्या नदरे खाल आमी आसाव. म्हजो जेजू म्हाका पळोवन आसा, हांव म्हज्या जेजूक पळोवन आसा. सगळ्या आराधनाचो अर्थ, मतलबचो हांव आनी म्हजो जेजू तितल्यांच पुरो. हांव आनी म्हजो जेजू तितल्यांच पुरो. ये देवा बापा, तू सगळींच्या सर पडून तुका नामान करता. आराधन आणि वंदन करू. जीवन हे आमचे समर्पित
sergincha serpodong tuka naman kerta आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तो सर्गिंचा सर्पडों तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता ये त्रिएक देवा ये त्रिएक देवा तू सर्गिंचा सर्पडों तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता Alleluia 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 Argantuka samya Jesu. Argantuka samya Jesu. Argantuka samya Jesu. Argantuka samya Jesu. Oglaptuka samya Jesu. Oglaptuka samya Jesu. Vandantuka samya Jesu. Vandantuka samya Jesu. Stutituka samya Jesu. Stutituka samya Jesu. Aradantuka samya Jesu. Aradantuka samya Jesu. Vandantuka samya Jesu. Vandantuka samya Jesu. Mahimatuka samya Jesu. Mahimatuka samya Jesu. Oglaptuka samya Jesu. Oglaptuka samya Jesu. Namantuka samya Jesu. Namantuka samya Jesu. प्रणाम तुका सम्या जेसु प्रणाम तुका सम्या नमस्कार तुका सम्या जेसु नमस्कार तुका सम्या येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे आराधने येसुवे महिमे येसुवे महिमे praise the Lord 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 मगचनो पेंतकोस्ताक तायराय आम्ही आरंभ करता हूं
फाल्यां हांव न्हू लेख धरल्यार सारके 9 दीस आमकां मेळटात. ह्या दिसांनी 2000 वर्सां आदीं सीस भियान आसले, मागण्यार ते आसले. एका वाटेन खंय येवन तांकांय जिवेशी मारतात गे म्हणलें भे, आनी एका वाटेन जेजू क्रिस्त ना खंय आसा तें एक भे आसलें. पूण फाटल्या एका हप्त्यांत येवन जर तर आमी दिसपडटे मिसाक गेले हांव जाल्यार हर एका दिसा वांजेल एकच सांगता, हांव तुमकां पाराकलीत बसयता, कुमके द्वार. तुमकां तो सगळें कळीत करता, सत उगडापें करता. कितें उलय जाय, कितें करी जाय, खंय वसा जाय, सगळें तो त्या त्या वेळा काळाक सांगता. भियोवची गरज ना. हांव म्हज्या बापा सरशी फाटी गेल्ल्या शिवाय तुमकां तो येवचो ना. हांव म्हज्या बापा सरशी वेता आनी पवित्र आत्म्याक, स्वताच्या आत्म्याक, पाराक्लिताक तुमकां बसयता. तो तुमकां कळीत करतलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र स्नानांत आमकां पवित्र आत्मो लाभला. थिरावणाच्या सक्रामेंतांत तो थीर जाला. देणी आनी फळां आमच्या थंय दोळस आसात. एक घडीभर नियाळ करया कशी आमी देणी आनी फळां उपयोग करनासाव. कशें क्रिस्ती भावार्थ आमी जियोन आसाव. पवित्र आत्म्याचो ताळो आमकां आयकता गे. वा म्हजीच मर्जी, आमचीच मर्जी, आमचीच योजना, आमचीच खुशी आमी करता गे. दोळे तुमचे दमचे नाकात, दोळे उगडात, उक्ते दवरात. पवित्र सक्रामेंतांत आसता जेजू क्रिस्ताक पळोवन रावात. दिश्ट थंय हांगा घालची नाका. उंड्याचेर खंसयल्ली ती आसूं, पळयोनूच रावात. आमच्या सुम्याक, म्हज्या जेजूक, म्हज्या सुम्याक, म्हज्या धन्याक, आमच्या सडवणदाराक पळयोनूच रावा. आपोवन आसा तुमकां, आम सर्वांक. ये म्हज्या बाळा, ये म्हज्या पुता, ये म्हज्या धुवे, म्हजे सरशी ये. घे म्हजे थावन बेसांव, ससाय, कुमोक, मजत, धैर्य. हांव आसा. हांवें पवित्र आत्मो तुका दिल्या. तो तुमकां शिकयता कशें जिवंक आसा, कितें करूंक आसा, कितें उलोवंक आसा, शुभ वर्तमान कशें प्रसारूंक आसा, कशें पाळूंक आसा म्हण तो तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्त आज उलोवन आसा मोगाची न्हू. हें आराधन आमच्या जिणेंत आनी एक आराधन जावचें नाका. कितलीं आराधनां आमी केलां आसूंक पुरो. ससार जावन घेवची नाका ही घडी. पवित्र अमुल्य घडी मोगाची न्हू. जेजू आमकां आपोवन आसा. जे कितें उणेपण, जे कितें कश्ट, जे कितें टेन्शन, हिराराय, आडखळी आसात, सांकळी आसात, सगळे तुटोवन पडूं दी. सम्याचो थाळो मात्र आमच्या काळजा मनांत गाजून दी. म्हज्या जेजू म्हजे लागीं उलय, हांव आयकता. म्हाका आपय, हांव लागीं येता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 जेजू आपयता म्हणली बोगणा. गितार ओपार आमी गावया. आनी खरेंच सोम्याच्या नदरे खाल हजरपणांत आमी आसाव.
म्हणून बोग आमी का जाऊं दी 지수 아보이다 지수 아보이다 마가 두가 고바다랴 지수 아보이다 지수 아보이다 지수 아보이다 마가 두가 고바다랴 지수 아보이다 두가 암지 부스타 दैरा आमका मरता तुका आमची पुस्ता दैरा आमका मरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आस्था खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आस्था जेजू आपोयता जेजू आपोयता म्हज्या बाळा म्हजे सरशी माता म्हज्या पुता तुका म्हजे सरशी गोपाळ म्हज्या धुवे म्हजे सरशी जेजू हांवें सांगलें आयक म्हजें उतरां आयक म्हज्या पवित्रात्म्यांक घे स्विकार कर त्या पवित्रात्म्यांक तुजें जिवीत म्हज्या उतरा प्रमाणे मांडून हाड जाय की तुका बेसावा हांव तुका दिता भिया नाका ये म्हजे लागीं ये कष्टांत संपताना नष्टाने अडचताना कष्टा संपताना नष्टाणी अडचताना निराश नका धैर्यान कर तो तुका उखलून धरता निराश नाका दैरान आपोय तो तुका उखल धरता जेजू आपोयता जेजू आपोयता म्हाका तुका गोपांक आपल्या जेजू आपोयता जेजू आपोयता जेजू आपोयता आम्हा सर्वांची जबाब जावं कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता सर्वेस्पराकर गांधिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता देवाच्या देवाकर गांधिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता धन्याच्या धन्याकर गांधिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता एकलो सुतो सर्यांक करता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता जणवायेन ताणें मळब रचलें कित्याक ताचो मोग
सस्नाक तकता उदकाचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता व्हड दिवे ताणें रचले कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता दीस सलोंक सूर्यो रचलो कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता रात सलोंक संद्र आनी नखेत्रां दिली कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता बळवंत हातान उबारलेल्या भावळ्यान तो राखता कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता मोगाचे न्हू आराधनाच्या वेळार प्रत्येक रितीन सौम्यान आमकां दिल्लो मोग आमी नियाळूंक आसा दळबारांचो देव आमचो सुमी जाल्यार आमचे खातीर ह्या ल्हान खलत्या उंड्या रुपार तो येवंक आशेता तो आनी खंयच्याय रुपार आसलो जाल्यार भोवशें आमकां समजोवंक जायना जावंक पुरो उंड्या रुपार तो आयला पळोवंक आमी सकताव आपडूंक आमी सकताव भोगूंक आमी सकताव समजोवंक आमी सकताव म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या पाटलावदारांनी म्हाका पळय जाय म्हज्या लागींच आसा जाय म्हज्या सावळेंतच तांणी जिये जाय म्हाका अनुभव करी जाय म्हाका तांणी आपड जाय सेवी जाय म्हजी रूस साकोन पळय जाय म्हणली ताजी आशा जावन आसा तितलो मोग ताणें आमचो केला एक घडी बरो मौन रावया मोगाचें न्हू दोळे आमचे धांपया गुपीत आसच्या आमच्या सुम्याक उंड्या थंय लिपोन आसच्या आमच्या देवाक थोडो वेळ आमच्या मतीच्या दोळ्यांनी काळजाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवया आमच्या जिवितांत खंय ताची गरज आसा थंय ताका आपोवन व्हरया कुटुंबांत गरज आसा गी जेजूक व्हरा सम्याक आपया तुमच्या भुरग्यां बाळां थंय गरज आसा गी जेजूक व्हरा आपोवन व्हरा ताका दाखया गोबयल्या मदें जेजूची गरज आसा गी खंडीत आसा थंयसरी जेजू क्रिस्ताक व्हरा तुमी करच्या कामांत वावरांत काम करच्या जाग्यार तुमी घालच्या येवजनांत हाती घेवच्या हर एका राठावळींत कामांत जेजू क्रिस्ताची गरज आसा व्हरा ताका थंय हर एक चिंता अपचिंतना उतरां उलयतना बसतना उठतना न्हिदतना पडतना दुखां गळयत आसतना गुपीत रितीन कुडांत रडता आसतना पातकां वाडोवन येता आसतना कश्ट चड जावन येता आसतना खुरीस जड्यासो जाता आसतना परत परत पातकां पोंदा पडटा आसतना आळसायेक बली जाता आसतना निर्लक्षान निरासपण दाखयता आसतना ह्या सर्व संदर्भांनी जेजूक हाडा जेजूक व्हरा जेजूक दवरा हर एका संगतींनी हर एका जाग्यांनी काळजा मनांनी कुटुंबांनी गरजे बगलांनी समाजेंत पेंटेंत खंय जाल्यार म्हजो जेजू म्हज्या सांगात हा मौनपणी उलयात आमचो जेजू आमकां आयकता
अशेंच जेजूचे सीस मागण्यार आसता आसतना नियाळ करनासता आसतना जेजूची उतरां तांच्या मतीक येवन आसता आसतना पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा तांचेर देंवल्लो. पवित्र आत्मो देंवल्ल्या वेळार तांकां सर्व संगती समजूंक प्रारंभ जाले. तांचें वोंट उक्तें जालें, कान उक्ते जाले, दोळे उक्ते जाले, हात उक्ते जाले. भियोन आसले ते धैर्यान भरले. गुपीत कुडांत आसले भायर पेंटेसालांत वचून प्रसंग करूंक लागले. हें सगळें फावो केल्लें सोम्यान बसयल्ल्या त्या पराक्लिता मारिफात पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. आमी ह्या दिसांनी पेंतेकोस्ताक तयाराय करता आसतना आमची वोंट उक्तें जावं दी. ह्या वोंटा मारिफात जेजूचींच उतरां आमी उलयशें, प्रसंग आमी करीसो. आमकां तोच पवित्र आत्मो फावो करून दी. आमचे कान उगडून दित. कानांत पवित्र आत्मो कितें सांगता, काळजांत कितें सांगता बरेंच आयकूंक, सोम्याचें मात्र आयकूंक, देवाचें मात्र आयकूंक आमचे कान आयते जावं दीत, तयार जावं दीत. दोळे आमचे उगडून दीत. पळयोवंक आमच्या देवाक, पळयोवंक आमच्या पेल्याक. आमचे हात उगडून दीत, उसवून आसूं दीत. उबारन देवाक स्तुती आराधन करूंक आनी उसवून पेल्याची साकरी करूंक कुमकेचो हात दिवंक. उक्तें कर सोम्या वोंट तूं म्हजें, उक्तें कर सोम्या कान तूं म्हजें, उक्तें कर सोम्या दोळे तूं म्हजे, उक्तें कर सोम्या हात म्हजे. तयार म्हाका कर, तयार म्हाका कर. तुजो मोग हेरां थंय वांटून घेवंक. तयार म्हाका कर. पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर तुजीं उतरां उलोवंक. तयार म्हाका कर. तुजो शीस जावंक ह्या संवसारांत, तुजो पाटलावदारी जावंक ह्या संवसारांत. आयतो म्हाका कर. पाण संको 100 उबे रावया. उक्ते कर सोम्या वोंट मोचे, उक्ते कर सोम्या वोंट मोचे. अर्गा तुका दिवो महिमा तुझी गावो. उक्ते कर सोम्या वोंट मोचे, उक्ते कर सोम्या कान मोचे, उक्ते कर सोम्या कान मोचे. कानो मोजो आयतो खुशी तुझी समजो. उक्ते कर सोम्या कान मोचे, दोळे मोचे. उक्ते कर सोम्या दोळे मोचे, उक्ते कर सोम्या दोळे मोचे. उजवाडावे पळ्यो सोबाय तुझी देखूंक. उक्ते कर सोम्या दोळे मोचे, हात मोचे. उक्ते कर सोम्या हात मोचे, उक्ते कर सोम्या हात मोचे. बाबा भयणीक भोगसून सेवेक तांच्या लागून. उक्ते कर सोम्या हात मोचे, वोंट मोचे. उक्ते कर सोम्या वोंट मोचे, मोचे. उक्ते कर सोम्या वोंट मोचे. अर्गा तुका दिवो महिमा तुझी गावो. उक्ते कर सोम्या वोंट
काळीज म्हजे उक्ते कर जेजू मन म्हजे उक्ते कर जेजू म्हाका तूं तयार कर जेजू तुजी उतरां हांव आयकूंक येता तुजे उतरां विशयांत नियाळ करूंक येता प्रसंग हांव आयकूंक येता म्हाका तुजो शीस कर म्हाका आनी एक आपोस्तल कर म्हज्या कुटुंबांत एक शीस जावन जियोंक ह्या समाजांत एक शीस जावन जियोंक म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजें वोंट म्हजें खान म्हजे हात म्हजे दोळे म्हजे सर्व अंग उक्ते कर सम्या म्हाका तयार कर सम्या म्हाका आयचो कर सम्या म्हाका मन आसा तुजी उतरां प्रसारूंक म्हाका आशा आसा तुजो शीस जावंक पवित्र आत्म्याची देणी म्हाका तुवें फावो केली ती म्हज्या जिणेंत उपयोग करूंक वापरूंक म्हाका शिकय सम्या म्हाका तूं तयार कर सम्या म्हाका तूं तयार कर सम्या पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका फावो कर सम्या पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका फावो कर सम्या थळवेतावन पांयां म्हणशेर तुजीच सकत वळोवन दी सम्या जे कितें आडखळ उणेपण आसा सगळें धुवन काड सम्या सगळोच म्हाका पवित्र आत्म्यान भर सम्या ताचीच देणी आनी फळां म्हाका फावो कर सम्या ताच्या सक्तेन उलोवंक ताच्या सक्तेन चलोवंक ताच्या सक्तेनच जियोंक म्हाका तूं कुमोकांनी आदार दी सम्या तुजी गरज आसा सम्या तुजे मुखार हांव उबो आसा हात म्हजे उस्तारलेले आसात म्हाका तूं जाय सम्या पवित्र आत्म्याक म्हाका बसय सम्या म्हजे थंय आसलो पवित्र आत्मो साक्रामेंता थंय थीर जाल्लो तो ताणें दिल्ली ती देणी आनी फळां म्हज्या जिवितांत हांवें उपयोग करीशें खरें निर्लक्षां निरासपण दाखयनशें खरें शेळेपण येनशें खरें पवित्र आत्म्यान बरोवन उर्बेस्त जावन प्रेरीत जावन एक बरें क्रिस्तांव जावन जियोंक म्हाका तूं कुमोकांनी आदार दी मगाचे न्हू पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगांत आमी आपोवया देवाचें उतार आमी आतां नियाळूंक वता हांव आयकूंक वता हांव तोच पवित्र आत्मो आमचें काळीज आमचें मन आमचें वोंट आमचे दोळे उक्ते करूं दी पवित्र आत्म्या देव तूं आमचे आता पवित्र आत्म्या देव तूं आमचे सदा पवित्र आत्म्या देव तूं आमचे आता पवित्र देव तूं आमचे सदा तुझे कृपेन तुझे सक्तेन भरतो पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेन तुझे सक्तेन भरतो पवित्र आत्म्या जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 20 अध्याय 19 वाक्य तावन 23 वाक्य तेस आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान सीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले तवळ जेजू तांचे मदगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्याक देखतस सीस संतोशान भरलें परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक देवाचें उतार हें ओवाकणी तुका क्रिस्ता भशेन मोगाच्यानो पेंतेकोस्ताक तयारी करूंक आज हांगासर आमी जमल्या आमकां बौतिस्मांत पवित्र आत्मो त्या मुखांतर आमचे थंय आयलो आनी क्रिस्मद्वारी
थीर जालो तरी पूण कित्या खातीर आमी पेंतेकोस्ताक तयारी करची. आयच्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार स्वामी जेजू जिवन जाल्या उपरांत सिसांक दिश्टीक पडून तो म्हणटा अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रात्म्याक. तर पवित्रात्मो त्या आपोस्तलां कडेन आसलो कित्याक स्वाम्यान जेजून तांचेर स्वास सोडून तो पवित्रात्मो ताणें घेतिल्लो. ताजे उपरांत ते एका मनान सांगाता मेळटात आनी मागतात आनी उपरांत तांकां पेंतेकोस्ताचो अनुभव म्हणजे तांचेर उजारुपी पवित्रात्मो देंवन वता. आनी पवित्र पुस्तकां आमकां तांकां थें देणें मेळ्ळें हें देणें मेळ्ळें कांयच सांगना. पवित्र पुस्तक आमकां धर्मजागृत्यान 2रो अध्याय खाली सांगता उज्या रुपार तो पवित्रात्मो तांचेर देवलो आनी ते अन्य भाशेन उलोवंक लागले, अन्य भाशेन उलोवंक लागले. तर कितेंगी हांगासर अर्थ आसा आनी तें जावन आसा पवित्रात्मो तांचे तें येदोळसो आसलो तरी तो चड आनी चड रितीर सक्रीत रितीर आनीकी चड बोळान भरले. सवाल कित्या खातीर हर एका मनशान पवित्रात्म्याच्या बोळान बरी जेगी म्हणलें. पयल्या सुवातेर आमी तयार जायचे जाल्यार पयलीं आमकां कन्विन्स जायचें कित्या खातीर पवित्रात्म्याच्या बोळान हर एका मनशान चड आनी चड आसा जाय. सक्रीय रितीर पवित्रात्म्याचें संबंध आमचो आसा जाय. आमी पळयलें जाल्यार जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश खुर्साचें मरण मरून साल्वासांव दिवंक मात्र न्ही, एक मॅट मुखार वेता आनी तो हर एकल्याक आमकां सर्गीचें नागरीक करूंक आशेता आनी पवित्रात्म्यान भरूंक आशेता. आनी त्या देखून स्वाम्या जेजूची पयली शिकवण जावन आसली सामतेवाच्या शुभवार्तेन पळयलें जाल्यार 4 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा तवळ थावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो फातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें लास लागीं पावलां. तर एक आमी अर्थ करे जाय जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो सर्गींचें राजांत हर एका मनशान भागीदार जाय म्हणून. राज म्हणटा आसतना उडास दवरूं जाय ताका एक सरकार आसा, ताका आडळतें आसा, ताका एक भास आसा, ताका नियम आसात, एक कल्चर आसा. भारतीय कल्चर भारतीय भास चायनाची न्ही. चायनाची भास दुसरी, चायनाचो सरकार दुसरो, चायनाची नियमां दुसरी. ह्या चायनाची नियमां अनेका राजांत नांत. अनेका राजाक फ्रांसाक गेले थंय दुसऱ्यांत फ्रेंच भास, फ्रेंच संस्कृती, फ्रेंच आडळतें, फ्रेंच नियमां. तशेंच राज म्हळ्यार हांगासर ह्या सर्गींचे राज देव उलयता. सर्गींच्या राजा विशयांत एक स्टेट देव स्वामी जेजू सांगता आनी म्हणटा ह्या स्वाम्या जेजूच्या ह्या सर्गींच्या राजाक हे प्रजाप्रभुत्व हे डेमोक्रेटीक न्ही, मेजॉरिटी लोक सांगता त्या करून न्ही. हे राज किंगशिपाचें राज म्हणजे रायाचें राज. पयलें कशें आमच्या गांवांनी राय आसले त्या प्रमाणे राय आसले आनी ते राय सगळें तांणी सांगलेंच नियमां ती नियमान ते. तशें हें सर्गींचें राज म्हळ्यार देव तसो राय, देव तसो राय आनी ह्या राजांत ताची नियमां, ताची भास, ताचें भरेक रजवडकाय आनी ताची प्रजा. हांगासर ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मनीस खंत करता आसतना जेजू म्हणटा तुमी खंत करिनाकात. वस्त्रा विशयांत, जेवणा विशयांत आनी खंय रावचें ताचे खंयची तुमी खंत करिनाकात. जेजू म्हणटा सामतेवाच्या 6 अध्यायान 33 वाक्यांत देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो. म्हळ्यार देवाच्या राज स्थापन कर, देवाच्या राजाक हर एका मनशान भितर रेगोवंक, देवाच्या राजाचे प्रजा करूंक
स्वामी जेसू ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाचें न्हू आनी ह्या देवाच्या राजा भितर रिगाजे जाल्यार कशें रिगाजे त्या देखून निकोदेमू हे दवडलो त्या वर्सो ताका जाणारी तांच्या शास्त्रीय बुकांत तो जाणारी आसलो आनी असल्या निकोदेमाक तो आयिल्ल्या वेळार म्हणटा सांजू हांवच्या 3ऱ्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 5वें तावन 8वें वाक्यान म्हणटा जेजून जाप दिली सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना तर देवाच्या राजाक म्हणलें एक आसा देवाच्या राज म्हणलें आसा त्या देवाच्या राजाक मनशान प्रवेश जावंक आसा तर प्रवेश जायचे जाल्यार त्या मनशान आत्म्यान जल्मोंक जाय आत्म्यान जल्मोंक जाय त्या देखून जुवाव न्हू तूं कशें तूं बाप्तिस्म दिताय म्हूण विचारतना थंयसर ताजे लागीं विचारतना म्हणालो हांवें दिवचें केवळ उदकान पूण हुजे उपरांत एकलो हांव आसा तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान स्नान दिवचो तो स्वामी जेसू कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्र आत्म्यान मनीस सक्रीय तरान चड आनी चड बळवंत जाल्ल्या वेळार देवाच्या राजाचो बरो नागरीक जावंक शकता बरो नागरीक जावंक शकता आमी पुरा मनशां विशयंत स्वामी जेसू सांगता रक्तमासांतून जल्माता ते रक्तमासच आत्म्यातून जल्माता ते आत्मीक स्वरुपाचें तुमी परत्यान जल्माचें म्हण हांवें सांगलें देखून तूं अजाप पावना नाका पर वारें आपणा खुशी आसा तें वळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंयसर वता तें तुमी नेणाय पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्याक हर एक लागीं अशेंच घडटा त्या देखून उडास दवरचें मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें सर्गीचो नागरीक जायचे तर रक्तमासान मनीस आमी जल्माल्या आनी ह्या रक्तमासान आमी जल्माल्या तरी क्रियाळ तरान त्या आत्म्या लागीं पवित्र आत्म्या लागीं संबंध आमी दवरूंक जाय पवित्र आत्मा उजो न्ही पारवो न्ही ह्या वस्तू न्ही तो एक व्यक्ती कातोलीक पयसा सांगता तो एक व्यक्ती त्या व्यक्ती लागीं लक्षलो तुवें संबंध दवरूंक जाय देखून आमकां हर एका मिसाच्या वेळार कशें सांगतात आमकां सांगतात पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमी जियेसय म्हणून कित्याक देवा बापाचो मोग स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट म्हणलो शब्द हर एका मिसान सांगतात कित्याक त्या व्यक्ती लागीं एकवट हांवें तुवें जायसय त्या व्यक्ती लागीं संबंध आमचो बरो जायसय त्या व्यक्ती लागीं आमी ताजे सांगता एक जावन ताजे सांगता आमी आसल्या वेळार सर्गींचे नागरीक जावंक शकता मोगाचें न्हू त्या देखून कित्या खातीर आमी नागरीक जायचे म्हळ्यार केदाळ ताजे नागरीक जाता त्या दाळा देवाची चिंता कितें म्हूण म्हाका तुका कळटात आमी मुस्तुबडी सांगता देवाक कांय कळना गी देव कितें अशें करता देव काल करता म्हूण मुस्त जाणां विचारता हांव स्वामी जेसू म्हणटा सर्वेस्वर देव कितें इजाया प्रवादी मुखांत म्हणटा इजाया प्रवादाच्या 55 अध्यायांत 8वें आनी 9वें वाक्यान म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्वर जितले मळपातावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात त्या देखून हांवें तुवें चिंतचें कशें घडटा कित्याक अशें जाता कित्याक अशें जाता कित्याक म्हळ्यार म्हजी चिन्ना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांवें बरानातल्या वेळार ताचें तें एकवट जायनातल्या वेळार म्हजी चिन्नां दुसरींच आसतात रक्तमासांत देवाची चिन्नां दुसरीं आसात देवाची चिन्नां दुसरीं आसात आनी त्या देखून शाम पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 10 आनी 11 वाक्यान म्हणटा पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूण संगतीचे लेगून सोदना करता मनशा सैमांत मनशा थंय आसलो तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताजे भितरले गूट समजून घेत तशेंच देवाचो गुटू देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना त्या देखून तो पवित्र आत्म्या थंय केदाळ हांव एकवटान आसा त्या पवित्र आत्मो केदाळ हांव चड ताजे थंय संबंध हांवें दवरला त्या वक्ता देवाचे गुट कितें म्हाका कळीत जातात नांतर रक्तमासांत
जियेच्या व्यक्तींक देवाची चिन्ह मोळपा तितली वयली जावन ताका अर्थच जायनात. त्या देखून मोगाचे न्हू देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो आमकां म्हत्वाचो जावन आसा. त्या देखून जिजू कितें म्हणटा आराधन कशें करी जाय. सांजो आमच्या 4 अध्याय 24 वाक्यान म्हणटा देव आत्मो देखून आराधन करतले न्ही आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. हांवें तुवें कशें आराधन करी जाय मोगाचे न्हू आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ताका बरोवन आमी आराधन केल्ल्या वेळार ते म्हणटा असलें आराधन खरें आराधन खरें आराधन. त्या देखून हांवें आनी तुवें उडास दवरया मोगाचे न्हू त्या बापा लागीं आराधन करतना त्या बाप म्हणून हांव वळखा जाय. सो म्हणजे आमकां आमच्या बापा शिकयतना म्हणटा आमच्या बापा म्हणून मागणें सुरू करूंक आराम करूंक सांगता. आनी ते आमच्या बापा सांगायचें जाल्यार कोणें सांगचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र आत्म्याद्वारे मात्र खरेपणी तुवें आब्बा बापा म्हणून उलोवंक व्हरोंक जाता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान 15 ते 16 वाक्यान म्हणटा कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरेत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारशें करता. देवाचो हो आत्मो आमकां ती सकत दिता म्हणटा मोगाचे न्हू. आमच्या बापान आमकां मागणें शिकयलां. आमच्या बापा खऱ्या काळजात आत्म्यान म्हणाचें जाल्यार यस पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून घरांक बरयल्या पत्रांत परत ह्या विशयान उल्लेख करना 4 अध्यायान 6 वाक्य अशें म्हणटा आमी भुरगीं म्हूण दाखोवच्या खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणान धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. त्या देखून आमकां हर एकल्यांकी उडास दवरया. आमच्या जिवितांत सदांच हांवान तो पवित्र आत्म्याचो म्हत्व जाणा जाल्या शिवाय पवित्र आत्म्या खातीर कित्याक हांवें आज हांव तयारी करी जाय. कित्या खातीर आमी पेंतकोस्ताक तयारी करीचे म्हण जाल्यार ह्या खातीर मोगाचे न्हू ह्या खातीर. आनी ह्या पवित्र आत्म्याक तयारी करचें म्हळ्यार त्या तयारी करता आसतना ताका आमकां मस्तो गरज कित्याक म्हळ्यार हो पवित्र आत्मो आशिल्ल्या वेळार सोम्या जेजूची शिकवण म्हाका तुका उडासाक हाडूंक शकता. सामतेवाच्या 12व्या अध्यायांत आमकां 32 वाक्य म्हणटा मनशा पिरोचेर पुताचेर विरोध कोणी उलयत जाल्यार ताका बोक्षांनी मेळात पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलयत जाल्यार जावं ह्या संवसारान जावं फुडल्या संवसारान बोक्षाणेंच मेळचें ना. कित्याक पवित्र आत्मो तितलो इम्पॉर्टंट. हांवें तुवें चिंतल्या बरी खाली एक सामान्य न्ही सामान्य संगत न्ही उरल्यो पुरो संगती सामान्य पूण पवित्र आत्मो इतलो गरजेचो की इतलो म्हत्वाचो की ताचे विशयंत कोणेच विरोध समेत उलोवंक ना कोणें विरोध उलोवंक ना. आमी पळयता सरकारार अधिकार आसले व्यक्ती जावं पुरो विविध देशांत विविध हातूंत आमी नॉर्थ कोरियान पळयलें जाल्यार थंयचो आसा किम जॉन म्हणून ताका कोणें उलयलें जाल्यार गेलोच तो मनीस गेलोच तो. कित्याक त्या मनशा लागीं तितलो अधिकार आसा आनी त्या देखून ताका कोणी थंयसर नॉर्थ कोरियान ताका उलोवचें बरी ना. उडास दवरया. हांवें तुवें आतां प्राजीत करून जावं दी मागणें करून जावं दी तयारी करचो तो पवित्र आत्मो इतलो चड शक्तिवंत इतलो चड बळादेग इतलो चड गरजेचो की त्या पवित्र आत्म्याक खंयच्याच मनशान विरोध उलोवंक समेत नवचो म्हाका. असल्या म्हत्वाच्या पवित्र आत्म्याक हांव आनी तूं ताका चड बळान आमी ताचे थंय भरच्या खातीर चड संबंध मुस्तू आनी की चड एकवट जावच्या खातीर हांव तूं हे तयार आमी करना आसा. आमकां पवित्र आत्म्याचें केदाळां सांगातपण चड आनी चड आसा तितलें देवाचें उतार सोम्या जेजूचें उतार आमकां घडये घडये उगडा आसा कारण पाताकरणांतलें बरें आडावंक शकता. सांजू हांवच्या 14व्या अध्यायांत 26 वाक्य म्हणटा पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. आनी हो पवित्र आत्मो उडास दवरा. हो पवित्र आत्मो आमी राखून आसचो मुखल्या दिसांनी आमी नोवेंदन जावंक पुरो ह्या मस्तू चड मागणें करून जावंक पुरो सॅक्रिफीस करून जावंक पुरो
उपास करून जावंक बरो विविध रितीर मनीस प्रयत्न करता पूण वो मुस्तू गरजेचो आमकां आनी तो पवित्रत्मो आनीक आमकां दिता भास ताजी सर्गींची भास परकी भास म्हण आमी सांगता ती परकी भाशेचे धेणेय तो फावो करता हर एका राष्ट्राक कशें एक भास आसा कर्नाटकांत कन्नडा म्हणून आसा उरली भाशा उलयतात पूण कर्नाटकाची अधिकृत भास कन्नडा तशेंच हर एका राजाक हर एका स्टेटाक तांची म्हणली एक भास आसता हांगासर आमी पेंतकोस्ता दिसा पळयलें जाल्यार थंयसर तो पवित्रत्मो देवून आयिल्लो धर्मचक्रांतल्यान दुसऱ्या अध्याय 4 वाक्य म्हणटा ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाचशक्ती प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले मोगाच्यानो ही भास म्हाका आनी तुका देवा थंय त्या आत्म्याच्या सक्तेंत आमकां उलोवंक कृपा दिता पवित्र पुस्तक म्हणटा हास्कार सुस्कार करन वसो आत्मो आमच्यो विनवण्यो देवा मुखार दवरता त्या देखून गिफ्ट ऑफ टंग्स कितें आमी म्हणटा हें एक बरें आमकां पवित्र आत्म्याचें एक देणें ह्या देण्या मुखांत आमी ती वाच्य शक्ती आमकां लाभली तर आमी त्या भाशेन आमी देवा लागीं विनवण्यो करूंक चड बळवंत रितीर आमी शकता मात्र न्ही आमकां पवित्र पुस्तक सांगता केदाळा ह्या आमकां पेंतकोस्ताचो अनुभव जालो पवित्र आत्मो पयलेंच आसलो पूण चड बोळान ते भरले ताजे उपरांत ते धैर्यान भरले ताजे उपरांत जाणवायेन भरले आज आमकां हर एकल्यांक जाणवाय जाय धैर्य जाय आमी भियान जिवन आसा मस्तू लोक भियान जिवन आसा ह्या संवसारांत आमी मिस्टेकन जिवन आसा आमकां जाणवाय जाय मोगाच्यानो धैर्याचो आत्मो वो पवित्र आत्मो आमचेर आमकां संबंध आमचो घट जाल्ल्या वेळार आमकां कृपा दिता पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मच्या कृत्यांत 4 अध्याय 13 वाक्य म्हणटा पेद्रू आनी जुवांव शिकप नातले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन निती सभेचे संदेह विस्मीत जाले पूण ते जेजूचे सांगाते म्हूण तांकां स्पश्ट जालें कितल्या धैर्यान ते उलयले जेजू जिवन जाल्या उपरांत पयस रावले सीस जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताका स्वास तांचेर सोडले उपरांत मुखार पडनातले सीस पूण जेजून दिल्लो तो पवित्र आत्म्याचो स्वास घेवन ताजे उपरांत ध्यान करना केदाळा तो पेंतकोस्ताचो अनुभव तांकां जालो त्या सक्तेन चड आनी चड सक्तेन ते भरले ते धैर्यान ते भरले आज म्हाका आनी तुका स्नान पवित्र स्नाना मुखांतर पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा तरी पवित्र स्नाना उपरांत आमकां पवित्र आत्म्याक थिरासण केलां तरी आमकां परत मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याची सकत जाय कित्याक त्या सांत पेद्रोनो त्या सुंदर दरवाट्यार एकल्या गूण केलें थोंड्याक पवित्र पुस्तक सांगता गूण केल्ल्या कुडले तो सोलोंक लागलो उडास दवरा ताका जेजूच्या नांवीक ताका गूण करता आसतना ताका पांय येयले म्हूण खंयसर सांगोना पांय ताका पयलेंच आशिल्ले पूण केदाळा तो व्यक्तीक जेजूच्या नांवीक उठ आनी चल म्हणटागे आशिल्ल्या पांयांक बोळ आयले मोगाच्यानो आशिल्ल्या पांयांक बोळ येवन तस पांयांनी तो चलोवंक लागलो म्हजे लागीं तुजे लागीं पवित्र आत्म्याची शकत आसा पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा पूण तो सक्रीय तरान आमी उपयोग करता म्हणल्यार सवाल पांय ताजे कडेन आसले पांय तो उपयोग करनातलो भुरग्याक हर एक जल्म मारल्या भुरग्याक पांय सांगाता जल्माता पूण ते पांय चलिल्ल्या वेळार मात्र ते मुखल्या दिसांनी घट जातात पीटी उशा बरें कितलें पयस ते धांवूंक शकतात पांय जर तर उपयोग करूनात ते निष्क्रिय जावन आसतात मोगाच्यानो तेच प्रमाणे पवित्र आत्म्याक सांगातपणान आमी चड आनी चड बळवंत जाल्ल्या वेळार मात्र आमी त्या पवित्र आत्म्याद्वारे जायतीं बरेपण जायती जाणवाय जायतें धैर्य जायतें बरेपण मनीस करूंक शकता त्या देखून स्वामी जेजू जाल्यार ताणें मुस्तू अजापांक गेली मुस्तू शिकोवन दिली तरी पूण स्वामी जेजू कितें सांगता 6 लोकांच्या 4 अध्याय 18 वाक्यांत म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंद नसल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्पराचें धैर्य म्हाका दाखोवचें वरस पसरोवंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला तो पवित्र आत्मो जेजूचेर आसलो
स्नान जाल्ल्या कोडले भोवतें जाल्ल्या कुडले मातेवाचे शुभ वर्त म्हणटा पवित्र आत्म्यान ताका आराण्याक व्हेलो आनी थंयसर ताची परिक्षा केली आनी तो पवित्र आत्म्यान ताका अभिषेक जाल्लो तसो आत्मो मोगाच्यानो ह्या जेजूक सगळें अजाप करूंक शिकोवन दिवंक आनी सर तरेचें बरें करूंक तो आमकां थंयसर पवित्र आत्मो ताका सहाय करता. त्या देखून आज आमी तुवें कितें करूंक जाय. पयल्यान पयलें ह्या वेळार बरें कुमसार जावया. आमी पळयलें जाल्यार धर्मच्या कृत्यांत पेद्रो शर्मावन दिता आनी थंयसर पेंतेकोस्ताच्या उपरांत आनी लोक दिसता आमी कितें गरजेचें आनी पेद्रो म्हणटा पातकिजेनी बदला रिपेंट त्या वेळा तुमी पातकांचें बोगसाण तुमी मागल्या वेळार पवित्र आत्मो येता म्हणून धर्मच्या कृत्यान 2 अध्यायान 37-38 वाक्य सांगता. आनी काली आमी पातकांचें बोगसाणें मागल्यार फावना आनेकल्याक बोगसाणें दिजे कित्याक सोमी जेजू सामात्याच्या 6व्या अध्यायांत 14व्या वाक्य सांगता हेरांचे तुमी गुन्यांव बोगशिनांतर तुमचो बाप तुमची पातकां बोगसचो ना. त्या देखून बोगसाणें आमी मागा जाय बोगसाणें आमी दी जाय. तिसरें मोगाचें न्हू एफेसकारांक बरयल्या 4व्या अध्यायान 33 वाक्यान सांगल्या प्रमाणे देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मोन तुमी दुखय नाकात. आमी त्या पवित्र आत्म्याचें मोन दुखोवन असो म्हणटा मात्र न्ही त्या गालातकारांक बरयल्ल्या तेसलोनिक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 19 वाक्य म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात. आमी दुखोवंकय नजो अडखळी घालूंक नजो. कशें आमी घालता आमच्या आविदेपणांत आमच्या हंकारान मागण्याचें स्पिरीट नासल्या वरी मागणें करनासल्या वरी वायट जाल्या वरी आनी इतर सबार रितींनी आमी ताका पवित्र आत्म्याक दुखयता. ह्या दिसांनी ह्या आमी तयारी करतना उडासाक दवरया. पवित्र आत्म्याक दुखयनाशें रावोंक आमी संपूर्ण आमी प्रयत्न करया. ताज्या वाटेक अडखळ हाडिनासल्या बरी आमचें संपूर्ण आमी प्रयत्न करया. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी मागणें केदाळा केल्ल्या वेळार आमकां तांणी कशें आपोस्तलांनी मागणें केलें आनी उपरांत सांगाता मेळून मागणें केलें आनी पेंतेकोस्ताचो अनुभव तांणी जोडलो. तस प्रमाणे आमी ह्या टायमार चड आनी चड मागणें म्हणया. मागणें म्हळ्यार केवळ उतरांनी मात्र न्ही किर्तनां म्हणचें जावंक पुरो आराधन करचें जावंक पुरो या कंतरां म्हणचें जावंक पुरो काळजांतोन म्हणलीं ती वर्ती जावन आसात आनी तवळ सकत थंयसर देवाची वळता मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून धर्मच्या कृत्यान 16व्या अध्यायान 25 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करत देवाची स्तुती करून आसतना थंयसर देवाची सकत देवली आनी बंद्यान असल्यो संकलो थंयसर मोडटात. एफेसकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायान 18 आनी 19 वाक्य सांगता सोरोप येवन बेबदे जावचें सोडून सोडा ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. ताजे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी आनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. त्या देखून वेळ जावं दी मागणें आसो किर्तनां गावसो गितां गावसो पवित्र आत्म्याक अडखळी घालिनातलो हेरांक बोगसो आमी बोगसणें मागसो आनी अशें आमी तयारी करना त्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव परवा जावच्या पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या वेळार सर्तीक मापान आमी भोगोन सर्तीक देण्या फळांनी बरया. आमीन. Let us surrender to the mighty Lord. Lord Jesus, we surrender everything that we are unto you. Fill us with your grace. Fill us with your power. Lord, everything in us, let us be able to surrender unto you. Jesus, we surrender our mind unto you. May the Holy Spirit fill our minds, give us wisdom, ideas and knowledge. Lord Jesus, fill our hearts and fill our body with the mighty presence of God, that everything that you have given unto us, let it magnify your name. Jesus, we surrender our mind, our body and our spirit. Lord Jesus, we pray that you may ask the Father to send your Holy Spirit once again upon us, to empower everything in us, every talent in our lives right now as we surrender unto you. Every gift that you have given unto us, every blessing that you have given unto us, let it be made active. Let every grace of God come mightily upon our life. Lord, let your mighty presence change everything. May your Spirit come upon us,
fill us with the gifts and fruits of the Holy Spirit and lead us. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सवे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सवे Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, we are in your presence, we are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Lord Jesus, we welcome you in all our areas of our life. Every area which we have not invited you, we surrender our impurities unto you. Everything that we have withheld from you, every area, every aspect of our life, right now we surrender unto you. Jesus, move in our life. Lord Jesus, may your Holy Spirit move in our generation, touch the lives of people. Lord, we pray, may your community be blessed by your mighty hand. Lord Jesus, as we are praying and interceding right now, open the floodgates of heaven, open your doors. May the Spirit of God empower and raise leaders. May the Spirit of God empower and change us. May the Spirit of God fill us with the courage as it filled it in Peter. Lord Jesus, right now, may the power of the Holy Spirit come in our life. Grant us supernatural power, supernatural wisdom, supernatural ability to do the maximum what the Lord has empowered us to do. You're the living waters, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living waters, you're the living waters, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. Lord Jesus, we pray that you open our eyes that we may see you more clearly. Lord Jesus, fill us with your Holy Spirit. May the Holy Spirit take us to places where we have to go. May the Holy Spirit empower us. Lord Jesus, we surrender our tongue unto you. May our tongue be used as an instrument and as a catalyst to worship you. Lord Jesus, every word that we utter may it be as a token of praise unto you. Every word that we speak into the life of people, may there be life in the words that we speak. Lord Jesus, as we speak into the lives of people through the Spirit of God, may everything change. May their lives be transformed. Lord, we surrender our tongue, we surrender our eyes and our ears unto you. Lord Jesus, we surrender our soul and the body unto you. Everything that seems impossible right now, may the Holy Spirit come, grant supernatural healing, supernatural ability, supernatural transformation. May the Holy Spirit transform the lives of the people who are gathered here. Supernaturally, let them be filled with the power of God to do amazing things that the Lord has promised. Hallelujah. Hallelujah.
मुसोंडार आणि मुदेना सगळे तुझल स्वागत पवित्रज्ञा स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमची मोदी तुझी सत्य आत्मा तू आमची सोबे. Lord, we pray right now, fill each one of us. Lord, we welcome you in our life. Open every door in our lives. Lord Jesus, we are seeking your presence. Lord, as you are drawing yourself closer unto us, Lord, we pray that you may fill us with your mighty presence of the Holy Spirit. Right now, our mind, our body, and our spirit may be transformed. Every area of our life we surrender unto you. Lord Jesus, may the power of God enter our life and our lives may be made of worship unto you. Lord, we pray right now, let every word that you have spoken over our life, let it manifest right now by the power of the Holy Spirit. Let every aims and the dreams that you have kept in our lives and given unto us, may the mighty Holy Spirit manifest it. Let every power and the thoughts that you have given unto us, let it become manifested into ideas, creative programs, businesses, blessings and success in our life. Lord, we pray as the Holy Spirit comes upon us, let us receive good success, let us receive good prosperity, let us receive the mighty grace and the peace of God. Hallelujah, 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Jesus, help us to dwell more in your presence. Lord, we are longing for your presence. Right now, fill us with your new oil, that we may be filled with the power of God, that we may be filled with the presence of God, drawing us closer unto you. Lord Jesus, as we are filled with your presence, filled with your grace, filled with your power, help us to long for you, help us to desire you, help us to long for more of your gifts and the fruits and the manifestation of the Holy Spirit. Help us to touch you more, experience you more, help us to be in union with you. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु ही
यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। हालेलुया, 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 पवित्र साक्रामेंत आसा म्हज्या जेजू, म्हाका ह्यो 1.5 घंटो भर तुज्या संगता करसूंक, हो दीस, ही घडी, हो वेळ फावो केल्ल्या खातीर दुखां वर्गां दिता आसतना आराधन तुज्या उतरांचेर नियाळ आनी आतां म्हजें सगळें जिविताचें समर्पण तुका हांवें केलां। ह्या वक्ता हांव तुज्या पांयातळी दवरता म्हजी सर मागण्यांनी ते सावा। तुजो पवित्र हात म्हजेर तूं उबार, म्हज्या ताळवेतावन पांयाच्या बोटामणाचेर, म्हज्या शिरांनी रक्ताच्या कणांनी तुजीच दैवीक सकत वळयशें कर। उजव्या बावळ्यान झुजां जिखलांत आशीर्वादीत केलंय, तस भावळो तुजो उबार, हात तुजो उबार दवर म्हज्या माथ्यार, अभिषिक्त कर म्हाका, तेलाय म्हाका पवित्र आत्म्यान, गुण कर म्हाका, सर बांदपासांतले म्हाका पयस कर, सडय म्हाका, सडवण तुवें म्हाका फावो केली ती सडवण स्वीकार करूंक शिकय म्हाका। तुवें सडवण दिली जाल्यार थोडे पडी हांवच म्हाका बांदपासान घालून दवरता। जावंक पुरो म्हज्या पातकाद्वारी, म्हज्या उणेपणाद्वारी, म्हज्या आळसायपणाद्वारी, निर्लक्षाद्वारी, आडखळी वरवीं, म्हज्या उतरा वरवीं हांवच म्हाका बांदपासान दवरता, बांदून दवरता। सर्व सांकळी तुटून पडूं, सर बांदपासांतले म्हाका सुडका मेळूं, कुडीच्या, मतीच्या, आत्म्याच्या उणेपणांतले म्हाका निवार। कुडीची भलायकी म्हाका फावो कर, आत्म्याची भलायकी म्हाका दी। काळजांत तुजो मोग मात्र दवरूंक म्हाका शिकय। राग मसोर हगे सगळें धुवन काड। सरेस्परा देवा, हे म्हजे तेलयल्ले हात तुज्या परजेचेर उबारून दवरता आसतना त्या परजेचेर तुजी सुबाम देणी वत। पवित्र आत्म्याक पेंतेकोस्ताच्या दिसाक आमी सर्वां तयार करना साव। आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, तुजी सकत म्हाका गरजेची, तुज्या सक्तेन मात्र, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात्र म्हाका सगळें समजता, सत दिसून येता, ती भास उलोवंक कळटा। जेजूचें शुभार्थमान, जेजूची उतरां 2000 वर्सां आदीं उलयल्लीं ती म्हज्या काळजांत जगयतात।
त्या उतरा प्रमाणे म्हजे जिवीत म्हणून हाडूंक, ते उतार हेरां थंय वांटून घेवंक म्हाका तूं तयार कर, आयतो कर. जशें तूं याजकांक बिस्पांक आनी तुज्या परजेक आपल्या मणियाराद्वारी तांचो हात तांच्या तकलेर दवरता आसतना, तांचेर उबारून दवरता आसतना सर्गींचो आशिर्वादाचो शिवर वताय. आज तोच बेसांवाचो शिवर, कृपेचो शिवर, ससायाचो शिवर, मजतीचो शिवर, पवित्र आत्म्याची देणी फळां सकत सगळें तूं आमकां फावो कर. धैर्यान आमकां भर, कावज येता आमी, बेयेता आमी, फाटी सरता आमी, धैर्यान आमकां भर. जेजू म्हज्या जेजू, देवा म्हज्या देवा, पवित्र आत्म्या म्हज्या सांगाताय. त्रिंदाद देवा म्हज्या सांगाता तूं राव. त्रिंदाद देवा म्हाका आशिर्वादीत कर, म्हाका आपड, म्हाका पवित्र कर, बागिनपणांत नेटय म्हाका, पवित्र आत्म्यान नेटय म्हाका. पवित्रपणाची सबाय म्हजी जावं दी, मुखामळ म्हजे परजळून दी, तो परजळ हेरां थंय फावून दी. हांव क्रिस्तांव म्हूण सगळीं जाणां जावं दी. म्हज्या उतरां मरिफात, म्हज्या साली मरिफात, म्हज्या वर्तना मरिफात, हांवें करच्या कामां मरिफात हांव एक क्रिस्तांव. क्रिस्ती भावार्थ म्हाका लाभल्लो, पवित्र आत्मो म्हाका मेळिल्लो मनीस जावन हांवें जिवंक म्हाका तूं कृपा आनी आदार दी. बापा, हे हात उबारलेले आसात, आशिर्वाद तूं वत म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तुज्या पांया तळी हाडटा. म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक, म्हज्या माय मावांक, म्हज्या सर संबंदींक तुज्या पांया तळी दवरता. थोडी म्हजी कुटुंबादारां पिड्यान वळवळटा. जेजू, पवित्र आत्म्या तांकां तूं आपड, तांचेर तूं देंवून ये, तांची अस्कत काय धुवन काड, पयस कर. जर तर बापा तुजी कशी वयतर तांकां ताज्या खांद्यार दिल्लो ते खुरीस, तांकां फावो केले ते कश्ट सोसूंक तांकां आदार आनी कृपा आनी सकत धैर्य तांकां दी. बापा, मागता हांव आशिर्वाद वत म्हणून आमच्या ह्या देसजीचेर, सर याजकांचेर, आमच्या बिस्पाचेर, धार्मिकांचेर, सर क्रिस्ती लोकांचेर, ह्या समाजाचेर वत. क्रिस्तांव धर्म 100 वर्सां आदीं हांगासर स्थापीत जाल्लो आसता. तो आणखी तुज्या प्रेरणान, तुज्या मजतीन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बाळगून दी. सर्वांक क्रिस्त कोण म्हण जाणा जायशें कर. क्रिस्त गरजेचो, जेजू आवश्यक म्हण सगळ्यांनी समजेशें तूं कर. सरस्परा वत तुजें बेसांव आमच्या सगळ्या राष्ट्राचेर, राज्याचेर, संवसाराचेर. विविध जाग्यांनी झुजां आसात, सलोनूत आसात. बंदुकांनी, बॉमांनी झुजां जातात जाल्यार थोड्या कडेन झुजां मतीन, उतरान जावन आसात. संमतीत झगडोन आसात, भाव आनी भावत झगडोन आसात, झूज करन आसात. नाना विशयां खातीर झुजां चलोवन आसात. सर तिची झुजां उतरान करची, बंदूक आनी बॉमांनी करची, तलवारीन करची, भालयेन करची, सर तराची झुजां तूं निवार, परिहार कर. प्रत्येक दिन मागता हांव तुजी बिरमोतीची दिश्ट घाल आमच्या गल्फांत वस्ती करच्या सर लोकांचेर, इस्रायलांत वस्ती करच्या सर लोकांचेर, इराणांत सर लोकांचेर, आनी खंय खंय झूज जावन आसा, युक्रेन, रशिया आनी हेर जाग्यांनी. शांतीचो कवर तूं सोम्या, शांती थंयसर प्रसार. सर्वांक परिहार तूं कर. पवित्र आत्मो सर्वां थंय देंवून दी. मुखल्या आमच्या 9 दिसांनी हांवें म्हाका आयतो करिसो खरो बरो धैर्यादीक सीस, तुजो सीस तुवें बसयल्लो, तुवें धाडिल्लो अपोस्तल जायसो म्हाका कर. तुजो मोग मात्र प्रसारूंक, सगळ्यांक तुजें बोगसाणें फावो करूंक, आजाप हांवें करूंक, पयलें म्हज्याच जिवितांत, मागीर हेरांच्या जिवितांत सेवा हांवें करूंक, सगळ्यांची
म्हाका तूं युक्त कर सर बेसांवांनी आमकां भर तुज्या आशिर्वादा खातीर आमी ह्या वखदां मागता Ora sacramenta sostanaman coruña turbilatya rupa bhutna novioriti adarya Solon echa ăscătuișan Babartaci moltimea Să se bată și-ți purtat Ulasani stutisa Mahima Săsta Ecastariam Hărsita Tuca Cea spiritan Samasami Navarta प्रार्थया येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना